नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मयेचे तळे परत एकदा थारता पर्यटकांचें आकर्षण। गोंय पर्यटन खात्यान पर्यटकां खातीर मये तळ्याची खासा भोंवडी केली सुरू। कळंगुटेन शिंदळकी, गुवळी वखदां आनी डान्स बार्रा आड थळाव्या तरणाट्यांचो मोर्चा काडपाचो थाराव। कंत्राटी कामगारांक सोडून भलत्याच मनशांक नोकरेर घेवपाची बेकायदेशीरपणां करता केपें नगरपालिका, कामगारांचो आरोप। म्हादय न्हंय वाचोवपाक आतां कन्नड धनगर समाजाचोय म्हादयक तेंको। गोंयची म्हादय गोंयांतूच उरची, कन्नडिगांचें म्हणणें। द पर्पल फेस्टाक वेगवेगळ्या थरांतल्यान मेळटा उपाट प्रसिद्धाद। खासा क्षमता आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर फेस्ट थारता म्हत्वाची मार्गदर्शन करपी माची। आनी गोंयभरांत धाल्यांच्यो राती जाल्या सुरू। परंपरेक तिगोवन दवरपी धाले थारतात जाणट्या नेणट्याचे तरणाट्यांचें आकर्शण। आनी आतां खबरो विस्तारात। पर्यटन थळ म्हणून संवसारभर फामाद आशिल्ल्या मयेच्या तळ्याक आतां परतून आदल्या सारके बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या। ह्या तळ्याचो उदरगत केल्या उपरांत ह्या तळ्याचेर आतां पर्यटकांक सफर घडोवपाचो निर्णय गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान केला। त्या प्रमाण वट्ट 8 वर्सांनी पर्यटन महामंडळाची बस शेनवारा पर्यटकांक घेवन मयेच्या तळ्याचेर आयली। मयेच्या आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी पर्यटकांक येवकार दिलो। पर्यटन महामंडळाच्या येवजणे प्रमाण पर्यटन सर्किटा खाला सध्या तरी दर शेनवारा पर्यटक बस मयेच्या तळ्याचेर येतली। जवळ असलेल्या दारव्या गावातले सप्तकोटेश्वर देऊळ आणि मागीर ताच्या नंतर चोडणा सलीम अली बर्ड सेंच्युरी अशा तरेन हो GTTCन ह्या रुटाचें प्लॅनिंग केल्लें आसा। तर 7 ते 8 वर्साच्या खंडान हो आयज टूर हांगासर सुरू जाता। कित्याक सगळ्यांच्या प्रयत्नान हो आयज टूर हांगासर ऑफिशियली चालू जाल्लो आसा। आयज आमी पळयता मये सारको एक सुसज्ज असो पर्यटन स्थळ हांगासर विकसीत जाल्लो आसा। हो स्थळाचें बंद जाल्लो कारण जेन्ना हांगासर ह्या स्थळाचें सुशोभीकरण काम सुरू जालें एक 7-8 वर्सां पयलीं, तेन्ना हो पर्यटकांक बंद दवरलेलो स्पॉट आनी तेच्या नंतर काही कोवीड काळा नंतरूय खूब हांगासर वेवस्थीत रित्या सगळें मॅनेजमेंट जालें ना। आयज सरकाराच्या मदतीन हो स्थळ परत सुरू जाल्लें आसा। जे हांगासर सुविधा हांगासर बंची जंपिंगाचे जे सुविधा आसा, पार्किंग वेवस्था वेवस्थीत जाल्ली आहा, बोटीचे परत हांगासर बोटींग सिस्टम सुरू जाल्लें आहा, बंची जंपिंग नवीन एड जाल्लें आसा, कॉटेजीस ह्यो आसा आनी एकंदरीत जर हांगासर लोकांक जसो इनलँड किंवा फॉरेन टुरिजम जे जाता त्या सगळ्या टुरिस्ट लोकांक एट्रॅक्शन करी सारको हो असो एक स्पॉट आसा। GTTCन एक दीस ही हो टूर म्हणजे नॉर्थ गोवा टूर हांगासर चालू करतले मेनली ऑन द सॅटर्डे आनी तेच्या नंतर जशे टुरिस्टांची मागणी आसतली तशी हांगासून एक 3 ते 4 दीस हांगासर अरेंजमेंट जातले। अशा माध्यमांसून आयज सबंद गोंयचे टुरिस्ट हांगासर जे आकर्शीत जाता सगळ्यांक हांव आवाहन करता की आमच्या ह्या मयाच्या नैसर्गिक दृश्टीचो सगळ्यांनी अभाव आणि आस्वाद घेवचो। कळंगूट वाठारांत ड्रग्स, वेश्या वेवसाय, इलिगल डान्स बार आनी हेर सगळे बेकायदेशीर वावर वाडत आसा। सगळ्या बेकायदेशीर कृत्या पासून कळंगूट गांवाक वाटोवपा खातीर कळंगूटच्या तरणाट्यांनी कळंगुटे आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या गांवकारांक बरोबर घेवन 8 जानेवारीक सांजे 4 वरांचेर जांबळेश्वर देवूळ ते बागा मेरेन शांततायेन निशेध मोर्चा काडपाचो थारायला। फुडल्या पिळगे खातीर आमचो गांव सांबाळून दवरपाक सगळे वावुरया। आपल्या कुटुंबा सयत सगळ्यांनी ह्या मुखमोर्चात निशेध करपाक काळे कपडे घालून वांटेकार जावचें अशें आवाहन कालांगूटच्या ग्रामस्थांनी केलां।
we are having a peaceful march on 8th of Jan, that is Sunday at 4 p.m. afternoon. So सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सगळे आपले फॅमिली सकट आमकां जांबळेश्वर टेम्पलाचेर येवचे, बिकॉज वी आर हॅव्हिंग अ पीसफुल protest against the illegal dance bars which are operating in Kalangod and also other illegal activities like massage parlors and drugs, prostitution, everything. So आमचे भुरग्यांचे फ्युचर आनी आमचे गांवचे फ्युचर सारखे धोक्यान पडलेले आहा. तेका लागून हांव तुमचेर मागता तुमी व्हडले संख्येन आमच्या वांगडा येवचे आनी आमी एक पीसफुल मार्च घेवया. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब एनीवन ऑर ट्रबल एनीवन. सो सगळे आमी पीसफुल मार्च करपाचो. आनी आय एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द सराउंडींग विलेजीस लायक कांदोलीम, सालिगांव, आरपोरा, नागवा, अंजुना and all the other parts of Goa to please come and support us. केप्यां नगरपालिकेत कामगारांच्या पदा खातीर कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ल्या कामगारांक घेनासतना नवीन लोकांक घेतात असो आरोप कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ल्या कामगारांनी केला. ह्या वर्सा नगरपालिकेत एक कामगाराचे पद आशिल्ले. कांय दीस काम करून एका कामगारान मदींचें काम सोडले, ताकाच लागून ह्या कामगारांच्या पदाचेर घेतला ताका, अशें ते सांगतात. ह्या पालिकेत 20 ते 22 वर्सां सावन जायते कामगार काम करतात, पूण आजून मेरेन कोणाकूच कामार फिक्स करूंक नात. कामगाराच्या पदा खातीर आयिल्ल्या तांकां कामाक घेनात असो आरोपूय ताणें केला. हांवें कामां आसल्या म्हाकाय 8 वर्सां जालीं आनी एक लेबराक पोस्ट येयल्लो. तो पोस्ट सोडून रिजायन दिलो मनशां, तेणें तो पोस्ट दिला. आमगे पयलीं आसता दिनासतना तो तेका दिला. तेका लागून आमगे म्हणणी हेजे मुखार आमकां दिवपा आशा ना गेली. तेका लागून आमी सगळे एक जाले आनी आमी हें केलां प्रेस घेवपाक गेलो. कावन्सिलरान कांय सांगो ना म्हणल्यार तेका इंटरव्यू आमी दिली आनी तेका सामको फुलयलो तेणें, म्हणजे तेका दितो म्हण. लास्ट तेका दिना आसतना सोडून गेलो त्या मनशाक तेणें पोस्ट दिला. काम सोडून गेलो मनशाक 5 वर्सां जालीं आनी तेणें रिजायन दिलो. रिजायन दिवन पासून तेणें तेका फिक्स केला, म्हणजे 22 वर्सां मनशाक फिक्स केलो ना. आमगे लेबराक फिक्सा पोस्ट येयल्लो. फिक्सा पोस्टा लागून हें बी गेली, थंय एन्क्वायरी बी गेली आनी भायल्याक बी गेली. आनी हेका मागीर भायर मारलो आनी तेका गेलो. तेका लागून आमी सगळीं एकट्यान जालाय. कित्याक आमगे म्हणून कितें मुखार पोस्ट येयली जाल्यार आमगे लेबराकूय घेवपाचें. आनी आमी तेंका विचारता म्हळ्यार ती आमी 5 वर्सां 6 वर्सां जाल्यार फिक्स करता म्हळ्यार आजून कोणाकूय केलो ना. इतलीं वर्सां जाल्यार पसून आमी कोणाकूय केलो ना फिक्स. 22 वर्सां आसाय आनी कमीत कमी म्हळ्यार आमी आहाय 10 वर्सां वयली आहाय आनी कोणू ना इतली आहाय ती एकट्यान. आमी मान्य कितें आतां आमगेल्याकूय घेवपाचें, भायल्याक घेवन आमकां कितें मेळटा. आमी इतली वर्सां सर्वीस केला न्हू हिंगा, तेका लागून आमी सगळीं एकट्यान जाला हिंगा. कर्नाटकान म्हादयचें उदक आडोवचें न्हय अशें गोंय कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षान सांगल्या उपरांत आतां कन्नड धनगर समाजाचे अध्यक्ष शरण मेती हाणें लेगीत म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माय हांची भेट घेवपाचें थारायलां. गोंयांत 5 लाखां परस चड कन्नड वेवसाय करतात, ते खातीर म्हादय वाचोवपाक हांव सदांच गोंयकारांक बरोबर रावतलो अशें शरण मेती हाणें सांगलां. माझे स्टँड असे आसतले ऑन कलसा बंडोरा डायवर्जन ऑफ वॉटर. कर्नाटक आणि गोंयान ते चालू आसा मुद्दा. तेका आमी गोंया खातीर रावतले. गोंयान आमी रावता. पयलेच सांगला आमी गोंयचे कर्मभूमी आसा. आमी जेवता खाता पिता गोंयचे. आमी गोंया खातीर आमकां उदक जाय म्हणून आमी मागतले. जाय पडल्यार आमी स्ट्रायक आनी प्रोटेस्ट करतले हेजे बद्दल. आनी मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मायक वचून आमी मेळपाचे तयारीन आसा. ताका एक मेमोरंडम दिवन आमचे उदक गोंयकाराक लागून सोडपाचे आमी थारायलां. लोक कित्याक आमी हांगाच आमचे कर्मभूमी आसा. आमी केन्ना बरेपणान आनी कश्टपणान आमी रावपाक जाय गोंया खातीर. आमी हांगाच सगळे खाता पिता सगळे हांगाच आहा न्हू. ताका लागून आमी आतां उदक आमकां जाय हांगा, नाजाल्यार कशे सगळे इतले लोक आमी हे करतले. ताका लागून आमी सक्षम आसा आनी गोंया खातीर कश्टानूय आमी रावतले. प्रोटेस्टूय करतले. जाय जाल्यार गोंयकाराक वीथ दॅम वी आर देर फॉर दीस खालसा आनी बंडोरा डायवर्जन ऑफ वॉटर.
पर्पल फेस्टाचो आयज दुसरो दीस खासा क्षमतेच्या व्यक्तीं खातीर पयलेच फावट अशा तरेच्या खासा उत्सवाचें आयोजन केलेलें आसा. देशभरांतल्यान सुमार 3 ते 3.5 हजार खासा क्षमतेच्या लोकांनी हातूंत वांटो घेतल्या. गोंय सरकारान बऱ्या तरेन ह्या उत्सवाचें आयोजन केल्ल्यान खासा क्षमतेच्या लोकांनी सध्या समाधान उक्तायलें. हो महोत्सव म्हटल्यार खासा क्षमतेच्या व्यक्तींक समाजाच्या मुख्य प्रवाहांत हाडपाचो एक यत्न आसा. पळयात पर्पल फेस्टाची कांय खिणचित्रां. Yeah, it's a big event, first of the kind of event in India, organized by Goa government, and we expected how it will be there. A lot of people are coming there, more than 3,000 people, how they are going to organize. But so far it's going very good. They made very good arrangements, though some things are still under progress. It's a very good initiative from Goa government. Like people like us, disabled people, they feel where to go out to enjoy with all the same community. Now it's a good place to meet all the people of our own community and with our friends and colleagues everywhere. It became an interesting day here. The 3 days of event in Goa will be much jubilant for us. This will be a starting point for all the states and Indian government also to take it forward, to conduct this kind of festivals, to bring people inclusive everywhere. So then they will feel that the world is inclusive for everyone and all the disabled people can come out and be very bold and do a lot of things. I feel beautiful. This painting is very attractive. All this is my painting. This abstract painting, landscape paper mache leaves, dot box, and these bowls. This is the leaves what I have done. बरें दिसता म्हणल्यार आमच्या सारक्या भुरग्यांक खूब हेल्प करता तेच्या खातीर मेहंदी काडपाक ड्रॉइंग करपाक पेंटिंग करपाक. This is a great initiative which is taken by the government, and this will help a lot, and this will create a awareness into the general public as well about the people who are with special needs. So I think it's a great initiative, and this type of events government should do often. ओशेल शिवोली क्षेत्रपालाच्या देवळान मंगळारच्यान धालांक सुरवात जाली. शुक्रारा धालाच्या चवथ्या रातीक सगळ्या सवाशीण बायलांनी कपलाक लायले आनी उपरांत सगळ्यांनी मेळोन मांडार धालांची गितां गायली. तशेंच धालो फुगडी अशे पारंपारीक नाच लेगीत सादर केले. ह्या वेळार ल्हान भुरगीं तशेंच सवाशीण बायलां व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्लीं.
फाटल्या कांय वर्सांसावन प्रलंबीत आशिल्ली वास्कोकारांची मागणी निमणे कडेन पुराय जाल्या. वास्को शारांतल्यान सकाळी 7 ते रातच्या 10 वरां मेरेन जड वाहनांची येरादारी करची न्हय अशे आदेश सरकारान दिलेले आसा. वास्कोन वाडपी अपघात आनी कोळशाच्या प्रदुशणा खातीर हो निर्णय घेतला. देखून वास्को शारांतल्यान आतां सकाळी 7 ते रातच्या 10 वरां मेरेन जड वाहनांची येरादारी करपाक परवानगी ना अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलां. फकत रिकामे ट्रक पेट्रोल घालपा खातीर शारांतल्यान येरादारी करची असो आमचो विचार आसा अशें दाजीचें म्हणणें आसा. सिटींतल्यान ट्रॅफिक वचपाक ना म्हणजे हाचे पयलीं आमी खुबशे पयले पोल्युशन जाता तें जाताच, ताजे बरोबर एक्सिडेंट्सूय जातात आनी हांगा आमची वास्को म्हणटा तें कॉम्पॅक्ट एरिया आसा. हातूंत पॉप्युलेशन वायज पळोवपाक गेल्यार सपोज जाल्यार हेवी ट्रॅफिक हांगच्यान वचूंकूच जायना. ती वताली तो आमचो आमचें दुर्दैव आशिल्लें, मागीर तांच्या फाटीं लागून तें बंदूय केलें. काल पयलीं एक ऑर्डर आयिल्ली की जेन्ना क्रूज टर्मिनल येतलो तेन्ना हें करतले म्हणून, पूण आतां ताणें कंप्लीट बॅन. आमी जेन्ना प्रेस केलें, आमी पत्र बरयलें, रिटर्न बरयलें, सगळें हें केलें, निवेदन केलें, आमी मुख्यमंत्र्याकूय मेळ्ळो, तेन्ना ताणें कंप्लीट बॅनाची काल ऑर्डर काडल्या. हें आतां इतले वर्सां चालूच आशिल्लें, सो तांकां एक तो रूट संवय जाल्ली. आतां हातूंत दोन गोश्टी आसा. एक तर ट्रॅफिक जेन्ना येता तेन्ना हांगा ह्या फूल रुटार पेट्रोल पंप्स खूब आसा, सो तांचे पेट्रोल पंपा कडेन तांचे टायअप आसा. सो आतां सडनली जेन्ना त्या तेवटेंतल्यान वतले पळय तेन्ना तांचे जे क्रेडीट फेसिलिटी आशिल्ली नाजाल्यार तांचे पळय एक हें आशिल्लें तांचे कडेन तें कमी जातलें. सो ताज्या खातीर ताणें आमकां पयलीं सांगिल्लें की आमी एम्प्टी ट्रक्स तरी भितर हाडटात म्हणून, भरून व्हरतात म्हणून. आतां दोन गोश्टी हातूंतय दोन गोश्टी आसा कित्याक एक तर गेट नंबर 9 कडेन वचून ब्रिज रेडी जावना. सो थोडो टायम म्हणजे म्हाका दिसता आतां 7 ते आमी 10 बंद केला आनी व्हेरी स्ट्रिक्टली आमी फक्त एम्प्टी ट्रक्स फक्त कोणाक पेट्रोल घालपाक जाय जाल्यारूच अशें भितर एलाव करपाचें असो विचार करता. पूण आमी तांचे कडेन ट्रान्सपोर्टरा कडेन उलयतात की तुमी घालपा आसा सपोज पेट्रोल जाल्यार तुमकां आतां आनी खंय तरी वेवस्था करची पडटली. एकूच पेट्रोल पंप हे हांगा सिटींतले ना, हायवेचेर आसा, सो तुमी तांचे कडेन उलोवणी चल्ल्या. प्रॉब्लेम कितें जाला, ऑर्डर कालूच आयल्या. सो कालूच ऑर्डर येवन मागीर एक दीस पयलो रोखडेंच इम्प्लिमेंट करप हें मातशें शक्य कित्याक जायना, कित्याक ट्रान्सपोर्टरांक आपल्या ड्रायव्हरांक सगळ्यांक कितलेशे ट्रक्स न्ही ते, एक आनी 2 ट्रक न्ही, आनी हजारांनी ट्रक्स येता. सो तांचे कडेन सगळ्यां कडेन मेसेज पावपा खातीर एक आमचें उलोवणी चालू आसा. सेकेंडली आमी PWDक आनी म्युन्सिपाल्टीकूय सांगलां जाता तितले बेगीन तांणी बोर्ड्स करपाक जाय, म्हणजे नो हेवी व्हेकल वील बी अलाउड इन द सिटी बिटी. तें घालून सपोज तरी पूण येता देन पुलीस हेज गॉट अ रायट टू फायन देम. सध्या गोंयांत म्हादय न्हंयचो विशय बरोच तापला. शेनवारा मुरगांव वाठारांतल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वांगड्यांनी म्हादय वांटोवपा खातीर जागृताय मोहीम करपाक सुरवात केली. पुराय गोंयची तान आनी भूक भागोवपी म्हादय न्हंय फुडल्या कांय वर्सां भितरूच उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले अशी भिरांतूय मुरगांवच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षान उक्तायला. आयतारा पणजे आझाद मैदानाचेर म्हादय न्हंय वांटोवपा खातीर जनजागृती रॅलीचें आयोजन केलां. ताका सगळ्या गोंयकारांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लावची अशें आवाहन मुरगांव म्हालांतल्या आरजीच्या वांगड्यांनी केलां. म्हादय इश्यू हो जो आहा तो आज एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू दर एक गोंयकाराक. कित्याक म्हादय आमकां 50% गोंयकारांक आमकां उदक सप्लाय जाता म्हादयांतल्यान. पूण आयज ती म्हादय जरी तर कर्नाटका डायवर्ट जाली जाल्यार आमकां, हांव सांगता आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचें एग्जाम्पल सांगता, थिंगा आमकां दिसा कडेन थोडे प्लेसीचेर 4 वरां 3 वरां उदक येता. हें जें 3 वरां 4 वरां उदक येता तें पासून आमकां येवपा ना जरी तर म्हादय डायवर्ट जालें जाल्यार. आनी हे जे आमी हो एक टायम, ह्या टायमार आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपा जाय आनी ही जी म्हादय आमची कर्नाटका डायवर्ट जावपा ती आमी परतून आमच्या गोंयांत मागोवन घेवपाक जाय. आनी हांव एक उलो मारपाक सोदतां स्पेशली आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीज जे आहाय तांकां, थोडे मेंबर्स आहाय बायोडायवर्सिटी कमिटीचे, तांकांय उलो मारता मातशें हे आहाय कित्याक हे म्हादय रिवरा लागून आमची जायती वायल्ड लायफ डिपेंड आहा तेंचेर. जायते वॉटर बॉडी जी नुस्तीं आहाय आमची, जावं जायते भाशेचे जीव आहाय नुस्तें हितून उदकांत तेजे डिपेंड आहाय. आनी जर तर ती एकदां सुकली ती आमकां परतून आनी मेळपा ना. सो हेका लागून आमी मुखार सरपा जाय आमचें गोंय साल्वार करपाक लागून. आज ही म्हादय खातीर अवेरनस जावपाक जाय आशिल्ली फ्रॉम पंचायतीन अवेरनस जावपाक आशिल्लें, गांवांनी जावपाक आशिल्लें की म्हादय खातीर. ही म्हादय आमच्या खातीर आमी आयज झगडना, ही म्हादय सगळ्यांक खातीर सगळे ताण भूक भागयता त्या खातीर आमी भायर सरलेले आसा. कित्याक आयज म्हादय जर ही डायवर्ट जर जाली जाल्यार आमची शेतां भाटां कुळागरां सगळीं नश्ट काबार. येता ते पिळगेक तरी आमी कितें वाचून दवरुया.
आयजूच आमचे जर कॉन्स्टिट्युशन पळोवंक गेल्यार आयज आमकां 24 वरां उदक ना. जशें की आमचे बोगमाळो वाठारांत जर पळयलें, निवाड्यान पळयलें, आयज लोक तर उदक 2 दीस उदक लोक बोबो मारतात, टँकर मागयतात. फाल्यां जर हें जर उदक जर डायवर्ट जालें जाल्यार आयज लोकांची परिस्थिती कितली गंभीर हें तुमी कोणी चिंतलेलें आसा? आयज खंयचोच पॉलिटिकल लिडर हेजेर काय उलयना आनी भायर सरना. हांव खंय दिसतालें की म्हाका की हे पंचायतीन हे अवेरनस ड्रायव्ह जातली आसली म्हणून सगळे गांवांनी, पूण तशें कांय जाल्लें ना. आयज एक्टिविस्ट बोळा मारतात, आयज गोंयचे बरे मागपी लोक बोळा मारतात. आयज हो इश्यू कर्नाटकाच्या विधानसभेन हायलायट जाला म्हणून कळलेलें आसा. कोणाक काय खबरच नासलें म्हादई आयज डायवर्ट जाता म्हणून. गोंयांत जावपी देशांतलो पयलो पर्पल फेस्टाचो आयज दुसरो दीस आशिल्लो. ह्या निमतान शेनवारा पणजे मनरिजवण संस्थेच्या कोर्टयार्डात दोळ्यान दिसनाशिल्ल्या भुरग्यां खातीर खासा कार रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार रॅलीचें उक्तावण कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे, पुजा बेदी आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं जालें. कार रॅलीन वांटेकार जाल्ल्या खासा क्षमतेच्या भुरग्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो आनी आपलो अणभव सांगलो. This is my third time I'm participating in car rally, and it's a very good experience. And you have a braille map, and you read and you guide the driver. That's a very good feeling. It is wonderful. I mean, I was very excited for this fest actually, and I feel that this kind of fest should happen in every state. Like that's it. This is a braille map. When the roads are new, I can read and I can tell to my the driver, like Madam Bhavna. Okay, that how we can navigate, no issues. अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस सा लग रहा है अभी. ओके. एक बार दिल्ली में गई थी, मगर वहाँ पे समझ में मतलब बहुत न्यू थी, तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं था. बहुत सारे लोग मिलने के लिए मिले हैं, बहुत सारे खूब बरें दिसता. आणि ज्या तरेन आज ह्या पर्पल फेस्टाचें आयोजन केल्लें आसा तें पळयल्यार एज इट इज वी हॅव कम इन अ व्हेरी मोस्ट एडवान्स्ड जे मॉल्स बीन आसा पळय त्या अशा जाग्याचेर आयिल्ले कशें दिसता. म्हणजेच फिजिकल डिजेबल्ड जे लोक जे आसात तांकां असो तरेचो एक नेगेटीव थॉट तेंच्या मनान जो आसा की आपूण अशें जर जालें जाल्यार कितें जावपाक शकता. तरी आसतना द टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय टॅक्नॉलॉजी इतली मुखार पाविल्ली आसा की दे आर नॉट गोइंग टू फील दॅट इट इज नॉट पॉसिबल अस टू यूज दीस टॅक्नॉलॉजी. आणि इतले तरेचे आज हांव एक लिव्हिंग रूम जो आसात किंवा बाकीचे सगळी जी एरी जी आसा तातूंत एक नजर मारली. आय कॉंग्रॅच्युलेट टू द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर आदरणीय सुभाष फळदेसाई. कारण खंयचो एक कार्यक्रम जर यशस्वी जर जातलो जाल्यार तातूंत भितर मन लावून काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी तातूंत भितर तें पोटेन्शियल आहा. एकदां आमी झोकून दिवपाचें, कारण तो हेजे कितलेच म्हयने पयलू ह्या संदर्भान प्लॅनिंग करतालो. आणि अनलेस अंटील दर इज नॉट अ प्लॅनिंग इट इज व्हेरी डिफिकल्ट अस टू मेक द एनी फेस्ट ऑर द एनी प्रोग्राम ऑर एनी फेस्टिवल टू अ ग्रेट सक्सेस. आणि म्हणूनच आज ज्या तरेन एक खाशेली गोष्ट जी ब्रेल जी लिपी जी आसात
एक ड्रायव्हर जो आसा ताका ड्रायव्हर जे हे फिजिकल एबल्ड जे आसात ते नेविगेट करतात ही खरी एक घेणे सारकें आसा. म्हणजे तो ट्युटर जो आसा तो ट्रेनिंग देणारो जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसता आनी ताका पेशन्स कितलें आसचें पडटा हे आमी हेजे वयल्यान हें लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आता गोयच्या विद्यार्थ्यां खातीर खासा बातमी आसा. व्यावसायिक महाविद्यालय प्रवेशा खातीरची गोंय किमान समान प्रवेश परीक्षा अंदू 13 आनी 14 मेक जातली. तांत्रीक शिक्षण मंडळा वतीन ही परीक्षा जातली. अभियांत्रिकी आनी फार्मासी महाविद्यालयाचो प्रवेश GCET परीक्षेच्या गुणांचेर आदारीत जातलो. फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी गणित ह्या विशयांत ही परीक्षा जातली. अंदू जावपी GCET ही निमणी परीक्षा आसतली. 2023-24 वर्साचो अभियांत्रिकी फार्मासी प्रवेश GCET गुणांचेर आदारीत आसतलो. 2024 ते 25 वर्सां सावन GEE परीक्षेच्या गुणांचेर अभियांत्रिकी फार्मासी महाविद्यालयाचो प्रवेश जातलो. फुडल्या वर्सा सावन GCET परीक्षा बंद जातली अशें मंडळान कळीत केलां. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.